प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 5व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल जावं जिवितान जावं मरणान गरजेवत्याच्या जिवितान एक पेकोवणीची जोर हो 5व्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल जिवितान आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तोरेकवार वायटाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती, समाधान, सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसांव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान असोक्त आसलोल्यांक अदीक वेल आनी म्हत्व दिलें. ताणें जिन्सावार पिडांक पेकोवणी दिली. होच मिशनरी आवेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. हो आवेस आपणावन आमी तोरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सवे बरे खोबरेचे परकोटणार जावंक मागुया. गिरी आ लेडी ऑफ एसाम्शन कॉपेलाचो कॉपेलांव पाद्री सावियो डिसिल्वा. तशेंच ह्या मिसान वांटो घेवंक रोमारी आयल्यात तोळेकांटो वेली, सांत रॉक इगोर्जेची फिरगोस्कारां आनी तांचो पादविगार पाद्री मातेओस रॉड्रिगीस तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. तांच्या इंतेसांवा पासत आमी मागुया. आतां आमी सगलीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. संकोष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, तुशालपणान सोदता तुका, सगळे कोडेन सोदता तुका. दिसा फांतोडू दैताना काळजांतले हे उद्गार सोदता. आयच्या दिसाक जेसूर बुजोत तुका दोनयातें भेटयता. संकोष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, कुशालपणान सोदता तुका, सगळे कोडेन सोदता तुका. संकोष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, कुशालपणान सोदता तुका, सगळे कोडेन सोदता तुका. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 5व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानाक सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल जावं जिवितांत जावं मरणांत गरजेवंतांच्या जिवितांत एक पेकोवणेची जोर. मान्यवंत आग्नेल जिवितांत आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटांच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती, समाधान, सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसांव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान ओसोक्त आसलोल्यांक ओदीक वेळ आनी म्हत्व दिलें. देखून जेजू म्हणटालो, बऱ्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजांची गरज. आपल्या मुण्यारपणान ताणें जिन्सावार पिडांक पेकोवणी दिली. कुडीची पिडा, पातकाची पिडा, समाजीक पिडा. दर एके व्यक्तीक आनी परिस्थितीक पेकोवणी हाडप हें जालें जेजूचें मिसांव. होच मिशनारी हावेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. वायटाकारांक बोरीं करूंक, मेल्ल्यांक जिवीत दिवंक, कोडकारांक नितळ करूंक, देंवचार काडूंक. हो हावेस आपणावून आमी तरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सोवें बरे खोबरेचे परगोटणार जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण वळखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sumia kaklut kor, sumia kaklut kor, sumia kaklut kor, sumia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Krista kaklut kor, sumia kaklut kor, sumia kaklut kor, sumia kaklut kor, sumia kaklut kor. प्रार्थुया. आमचे हात जोडून दोळे दापून आमचेच पासत मागुया. पिडेस्तांचो उगडास करुया. सर्वलिश्ट देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेंत कोश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण वळखून
जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कुरपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयून जाकोबाचे चिटीवेले वाचप. बा भयणीनो, तुमचे मदें कोण अडचणीत पडला जाल्यार ताणें प्रार्थना करचें. कोण कुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावचीं. तुमचे मदें कोण बोलिकेक सांपडला तर पवित्र सभेच्या वडिलांक आपोवचें. तांणी तांचे खातीर मागणें करचें आनी सुमयाच्या नांवान ताका तेल लावचें. ह्या बाबतान केल्ले मागणे पिडेवंतांक तारोवन दितले आनी सोमी नव्यान ताका भलायकी दितलो. आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचें पातक ताका भोगसतले. म्हणटच एकामेकाक तुमची पातकां सांगात आनी एकामेका पासत मागात आनी तांकां भलायकी मेळटली. प्रमाणीक मनशाच्या खतखतीत मागण्यांक खूब बोल आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या शुभ वर्तमानाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. आनी एकदां म्हणुया. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटलो म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजी उरलोलीं वर्सां नरकांत काडची पडली. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटलो जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जेतात तांचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखणेच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय. बोवडींतलें तें कापून उडयताय. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव सांबाळलोय. सायबा, तुजे खातीर म्हजे कालीत जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो कोत्ताय आनी जीव सांबाळताय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं उबी रावया. Zoi sorves pora, zoi, zoi sorves pora, zoi, zoi, zoi sorves pora, zoi, zoi sorves pora, zoi, zoi. तांणी आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमची बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Zoi sorves pora, zoi, zoi sorves pora, zoi, zoi, zoi sorves pora, zoi, zoi sorves pora, zoi, zoi. सर्वस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू काफारनावान भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका सोदपतीन ताका प्रार्थून मागले. सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा
आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हटलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परतीपाळून सोदपोतीन म्हटलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या आताकाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाय आसाय. आनी तांतले एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक उमके कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो बाबाट म्हाका इस्रायेलान मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी वस्तुमतेतान जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काळोखान उडयतले. थंय लोक रुदोन आनी दांत किल्लावन आसतले. आनी जेजून सोदपतीक म्हटलें, तूं वच, तुवें सोत मातलें त्या पोरमणे तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्त. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आयज पिडेस्तांक भेटयलेलो दीस आनी कांय बरो सोबीत विशय आसा. आयचें पयलें वाचप शुभ वर्तमान. ही दोनूय वाचपां घेवन एक ल्हानसो नियाळ आमी करुया. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, 3 वस्तू तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. पयली वस्त, आमी हांगा एकठांय जाल्लीं सगलीं मनशां, आमच्या जण एकल्याच्या काळजान दूख आसा. देर इज पेन इन एवरी हार्ट. आमच्या जण एकल्याच्या काळजान दूख आसा, आमकां पिडा आसा, आमी सोंसतांव, भोगतांव. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पाव जाकोब आमकां उगडास कोत्ता. आमचे मदीं आसात बाबा भयणां जांच्या जिवितान त्रास आसात. आमचे मदीं आसात बाबा भयणां जीं पिडेस्त आसात, सीक एंड सफरींग. आमचे मदीं आसात बाबा भयणां जीं पातकी. आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमी आयकलां, हो सोदपोती आहा, ताचो चाकर आहा आनी हो चाकर आरेन धोल्ला, वळवळटा. आपणा पासत ताणें कांयच करूंक जायना. देर इज ओन्ली सफरींग एंड पेन इन हीज लायफ. बाबा भयणानो, ही पयली वस्त आमी उगडास दवरुया. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमी कश्टवतांव, सोंसतांव, पिडेस्त आसांव, वेगळे वेगळे तरेची पिडा. ह्या खातीर दुसरी वस्त एकदम म्हत्वाची, जी आमी भावार्थान ओळखूंक जाय आनी मानून घेवंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत जाकोब आमकां उगडास कोत्ता. बाबा भयणानो, तो म्हणटा, जी कोण पिडेस्त आसात तांकां सोमी जेजू भलायकी दितलो. जीसस विल हील देम. जी कोण तुमचे मदें पातकी आसात, देव तांकां बोगसणें दितलो. आयचे पयल्या वाचपान भाग्यवंत जाकोब आमकां उगडास कोत्ता. आनी शुभ वर्तमानान आमी कांय बरे भाशेन आयकलां. बाबा भयणानो, हो सोदपोती जेजू लागीं उपकार मागता,
जेजू म्हज्या चाकराक बरो कर. यू कॅन हील माय स्लेव. आय बिलीव दॅट यू कॅन हील माय स्लेव. तुज्यांनी पेकोवणी दिवंक जाता म्हज्या चाकराक. बाबा भयणानो, जोरी तर आमकां बावार्थ आसा, जोरी तर आमी जेजू लागीं मागलें, जाल्यार आमच्या काळजान जी दूख आहा, आमच्या जिवितान वेगळे वेगळे तरेची पिडा रोग आमी भोगता, जेजू पेकोवणीची जोर आमकां पेकोवणी दिता. हें फक्त आमी बावार्थान मानून घेवंक जाय आनी जेजू लागीं मागणें करूंक जाय काल्तिकायेन. आनी तिसरी म्हत्वाची वस्त बाबा भयणानो, आमच्या जिवितान जी आमी ओळखून घेवंक जाय ती म्हळ्यार जेन्ना आमकां पिडा आसा, दूख आसा, आनी जेन्ना जेजू आमचो देव, पवित्र आत्मो, द आर्किटेक्ट ऑफ आवर स्पिरिच्युअल लायफ, जो पेकोवणीची जोर आमचे पिडेंतल्यान जेजूशी वचपाक जायते पावटी आमच्या जिवितान देव एक पूल बांदता, एक आतयार विचून काडटा. घोडे आमकां सोमेस्तांकूय एक आतयार कशें विचून काडटा. अ चॅनल थ्रू वीच वी रिसीव गॉड्स ग्रेस. आयच्या पयल्या वाचपान भागिवंत जाकोब म्हणटा, तुमचे मदें कोण त्रासान आसा, पिडेंत आसा, पातकान आसा, पवित्र सोबेच्या वडिलांक आपय. पिकोवणीची जोर आमचेशी येतली जाल्यार आमकां एक मनीस जाय. भागिवंत जाकोब म्हणटा, पवित्र सोबेच्या वडिलांक आपय, तांचे वरवीं पेकोवणीची जोर आमकां मेळटली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, ह्या आर जाल्ल्या वळवळटोल्या चाकराक जेजूशी व्हरपी हो सोदपोती, ताचो मास्टर. बाबा भयणानो, आयज मान्यवंत आग्नेल हाच्या 5व्या नोवेनान आमी वांटो घेता. आमी देवाक दिनवसूया खेरीतपणी इन अ व्हेरी स्पेशल वे देवान मान्यवंत आग्नेलाक विचून काडलो. एक पूल कसो, एक आतयार कशें जेजू पेकोवणेचे जोरीशी व्हरोंक कोणाक? आमा सोमेस्तांक, जांच्या काळजान दूख आहा, जी कोश्टवतात, वळवळटात, सोंसतात. आयचो विशय आमकां सांगता, मान्यवंत आग्नेल आपल्या जिवितान आनी मरणान पेकोवणेचे जोरीशी तो आमकां वता. ताच्या जिवितान पेकोवणेचे जोरीशी ताणें कशें वेले गाय आमकां वो आपल्या काळा वेल्या लोकांक. पयले सुवातेर जी कोण शारिरीक पिडा आसली, फिजिकल इलनेस, जायतीं जाणां ताचे लागीं येतालीं. फादर, आमचे पासत माग, हांव बरी ना, हांव पिडेस्त आसां. आपल्या आसण्या वरवीं, ताचे सेवे वरवीं, ताच्या जिविताची कोता आमकां उगडास कोत्ता. आपलो वेळ दिवन पिडेस्तांची तो सेवा कोत्तालो म्हूण. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो, पाद आग्नेलाक देवान एक खेरीत गूण दिल्लो, दुसऱ्याचें आयकूंक, अदी करून दुसऱ्याचें दूख आयकूंक. आमी जाणां ताणें आपल्या जिवितांतलीं सुमार 9-10 वर्सां रायतूरचे सिमिनारीन एक स्पिरिच्युअल डिरेक्टर कसो आपली सेवा दिली. कितें कोत्तालो? दुसऱ्याचें दूख आयकतालो. न्हय सिमिनारिस्तांचें, पूण जी मनशां आपणा सोरशीं येतालीं तांचें दूख आयकतालो, तांकां आत्मीक मार्गदर्शन दितालो. आनी अशी देवाची पेकोवणी, नवसोरणी ह्या बाबा भयणाच्या जिवितान भितर सोदताली. आनी तिसरे सुवातेर पाद आग्नेल वरांचीं वरां कोमसाराक बसतालो. जी कोण पातकाचे पिडेंत आसलोली तांकां देवाची काकूत, बोगसणें तांच्या जिवितान वावोशें पाद आग्नेल कोत्तालो. हें जालें ताचें जिवितांत
आपल्या जिवितान जेजू पेकोवणेचे जोरीशी ताणें व्हेलें, पूण मोरणांतूय पाद आग्नेल आमकां सोमेस्तांक जेजू पेकोवणेचे जोरीशी वता. पयले सुवातेर बाबा भयणानो, पाद आग्नेल इज अ पावरफूल इंटरसेसर इन हेवन. हें आमी बाबार्थान मानता. आमचे पासत मागणें कोत्ता, आमची मागणी आमी ताका दिता. आमी जायते फावटी हांगा नोवेनाक येता तेन्ना कितल्यो मिलाग्री पाद आग्नेलाचे विनवणेन ज्यो आमकां फावो जाल्यात त्यो आमी आयकल्यात. आयज पासून तो आमकां सोडिना. थ्रू हीज पावरफूल इंटरसेशन गॉड इज हिलिंग अस. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो, पाद आग्नेलाक लागून आमी जायतीं जाणां हांगा एकठांय जाल्या आनी हांगा आयलोलीं जायतीं बाबा भयणां आपल्या ओत्मीक जिवितान मार्गदर्शन घेतात, कावन्सिलींग. जायतीं तुमी आतां बाबा भयणानो कुमसाराक गेल्लीं आसतलीं, ओगोडे मिसा उपरांत वेतलीं. पाद आग्नेलाक लागून तुमी हांगा पावलीं आनी बरें कुमसार करूंक पावतलीं. पाद आग्नेल आपल्या मोरणांत पासून आयज आमकां जेजू पेकोवणेची जोरीशी वता. देवाक आमी दिनवाद सोया. आनी आयज ह्या मिसान आमी वांटो घेता आसतना आमचे जिवितान जी दूख आहा, आमच्या जिवितान जें सफरींग आहा, पेन आहा, ती आमी आल्ताराचेर घालूंक आमचेच पासत आनी पिडेस्तां पासत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. थोडी आमची मागणी ह्या वेळार देवाक आमी सांगुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी गोश्ट आनी दूख सोंसतात तांकां भेट दिवंक, तांकां मोगान वेगोवंक, तांचो बोरवोसो वाडोवंक, प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमचीं पिडेन आनी दुखांत कोश्टवतलीं भाव भयणी हाजीर आसात. बापान ताचे सवें आपली दया दाखोवंक तांकां पेकोवनी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जायतीं आमचीं क्रिस्तांव भावा भयणां आपल्या भावाटाक लागून दुमालो सोंसतात. तांकां सोडगीच्या बापान बुजवण दिवंक आनी तीं सदांच जेजूक साक्षी जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. सगल्या पिडेवंतांक आदार दितली आमचीं भाव भयणां भोव करून दोतोर, नर्स आनी हेर गोडचीं चिताचो सांबाळ कोत्तात. तांणी सेवे चाकरेच्या मोनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
fula costa cante ets angele ginevante Atau Bapa bitung tuka undiani sorya vangda Enge ami sumur pita tentu mandur gemun magda malgoriacha masarokta misluntuge doyar pona मोज्या बाबा भयणांनो मोजे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं भोव दयाळ बापा आमच्या जिविताची दोरे गोडी तूं चलयताय भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात ह्या बलिदानान जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेत आसलेले आमच्या बाबा भयणीचे कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी आपल्या कुर्साच्या उतरा वर्त्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaranzo sorves por tu. Sorgani sonsar, bolea tucia voi bovan, un sorgi tu cazoi zor. Sorves por ace navi, ieta ta cazoi, un sorgi tu cazoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोरोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट गावुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उक्ता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगता, तुझ्या येण्या आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी खो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवाजता आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिचो पती बागयोन जुजे, बागयोन दोर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान अवतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक.
आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सोबागी. सोम्या तुवें म्हजे तुवें भितर म्हजे येवचें भितर म्हाका येवचें फावना, म्हाका फावना. पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. जिवितांतले वादोळ मारता वादोळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दोर्यार होडे हालता दोलता तोशे संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कोश्टूल म्हजेर येतात तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव येम कोण म्हजेर लढाई मानता आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हजी प्रोयत निर्फळ जातात म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हजे माथ्यार पिराय येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हजें जिवीत एकबार जाता तोडूंक शक्ती कमी जाता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव
जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जिवंक ताचीच घोटाय मागुया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बाबा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावन तुज्या बावडत्याच्या जोम्यान ती तुका वाखाणूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. हो जागो मानवंत आग्नेला वरवीं पवित्र जागो आनी ह्या जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज आमी केच भाशेन मीस भेटयलोल्या गिरी आवर लेडी ऑफ असामशन कपेलाचो कपेलांव फादर सावियो डी सिल्वाक, तशेंच आमी तुरेकांताचो पादविगार पाद्री मातियोस रॉड्रिगीसा काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयज तुमचे पोरजे घेवन पाद्राग्नेलाच्या पांयांशी आयिल्लीं आसात. देवान तुमचेर, तुमच्या वावराचेर उपोट बेळसांवां घालची. मोगाळ इश्टनो, तुमची किरीत इंतेसांवां पासून मिसा तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येता. आमची पिलार संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी सातोडे वावराड्याचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमी आमच्या मिसांवांचो वावर आनी केच भाशेन तरणाट्यांक मार्गदर्शन थंय मेळटा. आमच्या ऑफिसांत तें आसा. आमी मागता तुमची थंय सबस्क्रायब करून तुमी तुमच्या घरांनी हे वावराड्याचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोस कॉल व्हरचो. आमचे पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तुमी आदार दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत मेवची. आयज आतां 10:30 वरांची मीस आमकां किरीत मीस जंय आमी किरीत भाशेन जाणट्यांक दुयेंतांक मागतल्या. म्हणटूच तुमी मागचे म्हूण हे आमचे जाणटे पासत दुयेंता पासत आमी तुमकां उलो मागता. आयज सांजे 9:30 वरांचेर नायट विजील आसतलें आनी नायट विजील फादर पेद्रू कोस्ता आनी ताचो पंगड कोन्सुआचो चलयतले. आमी मागता तुमचे थंय इश्टनो हे नायट विजील आमी किरीत भाशेन मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक ही तयार केल्ली आसा. म्हणटूच तुमी येवन ह्या नायट विजिलांत भाग घेवचो. मोगाळ इश्टनो, हे वर्साक आमी सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन सुरू केल्लें आसा. आनी कितें भाशेन जे पिलारचे मिशनार जे जे गांवांनी वावुरतात त्या त्या गांवांच्यो वस्तू, तांच्यो परंपरा, तांच्यो संस्कृताय ह्या आमच्या हॉलांत आमी दवरलेल्यो आसा. आमी मागता तुमचे थंय इश्टनो, आमच्या भारताची परंपरा व आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताची परंपरा. गोंयचो दोन प्रांत म्हणल्यार गोंया, तशेंच दामान आनी नगर हवेली, त्या त्या जाग्यावयल्यो वस्तू तुमी वचून पळोवच्यो, अणभवच्यो. कित्याक जायते फावटी ह्यो वस्तू आमी नोकळो आनी जायते उपरांत ओलयतात. कांय दीस फाटीं जेन्ना आमचो आदारी बिस्म साहेब आयलोलो हांगा, आमी ताका एक झेलो घातलेलो. आमच्या पंजाबच्या परंपरा प्रमाणे आमी आमच्या आदारी बिस्म साहेबाक हो झेलो घातलेलो. जायतो व्हायरल व्हिडियो चल्ले आदारी बिस्म साहेबाचे विरोध. कित्याक आमकां आमची भारताची परंपरा आमी नोकळो. ह्याच कारणाक लागून इश्टनो, आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत ही एक्झिबिशन केल्लें आसा जंय पिलारचे पाद्री वावुरतात त्यो त्यो वस्तू तुमी वचून पळोवच्यो. तुमी जायते जाणांनी आमकां जावं हो पेंडॉल घालूंक वा आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक, आमच्या ऑर्फनेजीक लागून, सेमिनारिस्टांक लागून
जायतो दुडवांचो आदार दिल्लो आसा. तुमकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणूय आमकां आदार दिवंक सोदता आमच्या ऑफिसान वेची. डिसेबिलिटी रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ही संघटना गरजेवंत अपंगांक व्हीलचेअर्स, मुडां, वॉकर्स, हियरिंग एड्स असल्यो सरकारी वस्तू मेळोवंक आदार दितात. गरज आसलेल्यान आवेलिनो दिसाक ताचो नंबर 9326120903 हाका मेवची. मोगाळ इश्टांनो, बाबोली गोवा मेडिकल कॉलेज इन ब्लड बँक हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा हे संघटनान नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत दवरलेले आसा. जांकां रगत दिवंक खुशी आसा ताणें सांचे 100 पुऱ्यान न्हिदचें, बरी न्हीद येवंक जाय. उपरांत ना तर रगत दिवंक मेळचें ना. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत आनी रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां आदीं एक बरोचसो ब्रेकफास्ट करून आयल्यार बरें. तुमचें रक्तदान जातलें तुमच्या गरजेवंतांक एक देणें, तुमच्या गरजांक एक जिवीत. म्हणटच आमी मागता इश्टानो तुमचे ताई तुमच्या इश्ट मित्रांक सांगात हें रक्तदाना वरवीं आमी जायत्या जाणांक आदार दिवंक सोदतात. म्हणटच तुमी फुडें येतली म्हणून आमी आशेन रावता. पिलाची संस्था अंतर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता, संवाद घडोवन हाडटा. नोव्हेंबराचे 16 धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांचे 3:30 वस्तांक पिलार पिलग्रीम सेंटर हातून मेळावो जातलो. तुमी येवन वांटो घेवचो. मोगाळ इश्टांनो, मानियेंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज मारिया फातोर्देचे अशें सांगूंक लायता. आमच्या काजारी एकवटाक 12 वर्सां पर्यंत भुरगें नासलें. जायते स्वातीर आनी मागण्यांक आमी भोंवलीं पूण कांयच फोड मेळूंक ना. 2 वेळार हांवें भुरगें जावंक ट्रिटमेंट केलो तेन्ना कांयच रिजल्ट येवंक ना. पूण जे मेरेन हांवें तिसरे फावट भुरगें जावंक ट्रिटमेंट सुरू केलो ते मेरेन हांवें मानियेंत आग्नेलाक सदांच चुकय नासतना मागणें केलें आनी सदांच पोटाक आनी जिवेक मानियेंत आग्नेलाची माती लायली. गेल्या वर्साक नोव्हेंबराचे 20 मानियेंत आग्नेलाच्या दिसाक हांव गोरवेस आसा म्हूण म्हाका गूड न्यूज मेळ्ळो. म्हजे रिपोर्ट पॉझिटीव आसले. ते उपरांत चडशे म्हजे अपॉयंटमेंट्स ब्रेस्तारा दिसाक आसताले. सगळे रिपोर्ट 9 म्हयन्यां जायसर नॉर्मल मेळ्ळे. डिलिव्हरीचे दिसाक पासून हांव मानियेंत आग्नेलाची माती पोटाक आनी जिबेक लागून गेल्लें आनी मानियेंत आग्नेलाच्या मजतीन आमकां एक सोबीत बाय जालें. हांव देवाक दिन वाचतां आनी मानियेंत आग्नेलाक बेगीनूच ताचो मान मेळूंक मागता. मोगाळ इश्टांनो, देवाच्यान करूंक जायना तसलें कांयच ना. आयज घडये आमी आमची इतिहासावां, आमचेय आवडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसात. तुजो भावार्थ जागोय. हांव मागता तें म्हाका मेळटलेंच म्हणून तुजो भावार्थ जागोय. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा तुज्या भावार्थांतल्यान तुका तारण मेळटलें. आनी तुजी इतिहासावां देवा मुखार घालतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायिल्लें आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानियेंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. तर इश्टांनो, ही सगळीं इतिहासावां आमी एकठांय करुया आनी सगळीं उबी रावन मानियेंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता.
आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळ जाणतान मागता तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोद बरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावाळतान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पुरगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन. आमेन. बाबा भयणांनो, आमचे हात जोडुया, दोळे धांपुया आनी आशिर्वाद घेवया. सोर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं, सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आग्नेल जेजूच्या भोगता तुझे नाव आयज बोर जोळटा. निजोत मी गोवली तूं जावन आसा स्वर्गाच वाट दाखयता. निजोत मी गोवली तूं जावन आसा स्वर्गाच वाट दाखयता. उल्हास आमचे देवा मुखार ओळ्यो तुका आल्तारार. उल्हास आमचे देवा मुखार ओळ्यो तुका आल्तारार. साडी 10 वरांच्या मिसाक आयलेल्या लोकांताय मागता मातशे भायल्यानूच रावची. आमकां मातशे चेर्स रिअरेंज करूंक जाय कित्याक फुडें व्हील चेर्स आसतली. म्हणटच 10:30 वरांचे लोकांक थंय मातशे आमची विनंती मातशे भायल्यान रावची वो फाटल्यान रावची कित्याक फुडें चेर्स जी आसात आमी रिअरेंज करतले.